सोमार 30 सप्टेंबर बागयोन जेरम यादनीक आनी दोन शास्त्री समारोह मुखेल वोड देवाक भियेता आनी वायटाक पाट करात. नियाळा कादार एका क्रिस्माच्या दोतोनीच्या वर्गांत एक तरणाटो एक आयतार दोतोनीक येना. फादर चिंता घोडये बरो ना जायत म्हूण. अशें शेगीत एक म्हयनो दोतोनीक येना. तें पळोवन फादर घरा भेट दिता आनी ताची खबर आवयक सांगता. आवय जबाब दिता, आयताराच्या आयताराक दोतोनीक येवंक कंपल्सरी कितें? फादर तिका बरे तरेन सोजमायता आनी घरा परतता. तो भुरगो देवाक पाट वळटा आनी वायटाचो गुलाम जाता. एक वर्सा उपरांत तीच आवय त्या फादरीशीन येवन म्हणटा, म्हजो पूत इस्कॉलाक लेगून वचना, खूब वायट रस्त्यार पावला. जाता जाल्यार खंयसरी एका बोर्डिंगान घाल म्हूण मागता. जो प्रमाणीक तसो आस्तीक मनीस आसलो तरी देवाक भियेतालो आनी वायटाक पाट करतालो. सैतान येवन ताची खोर तपासणी करता, ताचे सगळें लुटून मारून कोबार करता. जॉब परतून देवाचेर एक वायट उलयना, ओदीक ल्हान जाता आनी म्हणटा, सोरेस्पोरान दिल्लें सोरेस्पोरान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. शुभ वर्तमानांत सगळें वन व्हड कोण जायत हो प्रश्न ताचे मदें उप्रासता आनी जेजू ल्हाना सवें देवाक पळयता. ल्हान जाता तो सगळें वन व्हड म्हणटा. म्हजो थाराव देवाक सदांच भियोन ताणें दाखयलोलो रस्तो दवरूंक वावुरतली.